काल जेन्ना आमी ग्रामसभा चलतना डिमांड केलो की आमी एक रेजोल्यूशन घेवया की वी ओपोज PDA, वी ओपोज ODP, मेन म्हणजे ODP, नॉट डायरेक्टली PDA सगळ्याक ओपोज आसात, आमचोय सपोर्ट आसा जर ओपोज आसा आख्या गोंयचो जाल्यार ODP बिकॉज इट इज नॉट प्लॅन्ड. आमकां ODP जेन्ना पंच मेंबरांनी सांगलें की बाबा तुमी 4 बोडकां जी उलयता 4 बोडकांच उलयता पंचायतीन सांगपाचें म्हटल्यार कित्याक उलयता, कित्याक सगळीं उलोवंक वचत जाल्यार तांकां खंय तरी त्रास जाल्या, हेज्या पयलीं नोटीसी येयल्या, कोणाक एटॅक जाल्या, कोणाक हॅरेसमेंट जाला, ह्यो कानोयेच्या बद्दल तुमकां सांगपाची गरज ना. बट 4 लोक उलयता, बट तेंच्या फाटल्यान ते टॅक्निकली सावंड आसात आनी लोक उलयना हेजो अर्थ असो न्हू. काल पंच मेंबरांनी म्हणलें ना फुडें की तुमी 4 बोडकां उलयता तेन्ना आमच्या पात्रांवान म्हटल्यार जो म्हाजे कुशीक तेणी की बाबा 4 बोडकां उलयता जाल्यार आमचे जर तुमी आयकोन घेयना जाल्यार आमी सभात्याग करतले, आमी उठोवन या, कित्याक पंचायतीन बसून फायदोच ना. लोक मेजॉरिटी एक सांगता, तुम्ही हेड टेबल एक सांगता, चेअरमॅन एक सांगता, आख्खे पंच उलयतात. तेन्ना एक कोण तरी पंच मेंबर म्हणपाले तुमी 4 बोडकां लागून करुया. तेन्ना म्हटलें 4 बोडकां उलयता जाल्यार आमी 4 बोडकां वयता. तेन्ना प्रत्येक जाण 4च बोडकां थंय उरलेली, सांगपाचें म्हटल्यार 4च बोडकां थंय उरलेली आनी प्रत्येक जाण उठोवन ग्रामसभेचो 12 जावच्या पयलीं गेलो. हे कांदोलीन पळय नो डेव्हलपमेंट झोन आसले ते ऑचेत लर्न केल्या, ते इमिजिएटली कॅन्सील करपाक जाय. आनी हो रोड जो मॅनग्रोव्सांतल्यान दाखयला आनी इट इज ऑल्सो कमींग इन CRZ एरिया, इट शूड बी इमिजिएटली रिमूव्ड एंड फ्रॉम द ODP.